साम्युलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर नाताना कडेन असो उलयलो, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसो घेवंक वेतूच. हांव तुजे फाटल्यान तुजे सोस्तींतल्या तुज्या रोगताच्या एकल्याक उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी थीर सांबाळटलो. तर म्हज्या नांवाक एक घर बांदतलो आनी ताचें सिंहासन हांव सासणाक राखतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. तुजें घराणें आनी तुजी राजवटकी म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें सिंहासन सासणाक तोखता तसलें करतलो. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ताची संसद तोखतली नितीकाळी. तुजो मोग सर्वेस्परांत सदांकाळ वाखाणटलो. पिळगेचे पिळगेत तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो थीर केल्याय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. सबाब, ताची संसद तोखतली नितेकाळी. अशें तुवेंच सांगलें. हांवें विंचून काडला ताचे कडेन हांव करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाळ तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदा सांबाळटलें. सबाब, ताची संसद तोखतली नितेकाळी. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या थारोणाचें खडप. सदांकाळ ताका म्हजें बोळेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार घोट तोगयतलो. सबाब, ताची संसद तोखतली नितेकाळी. भाग्यवन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भाव भयणीनो, संवसार ताचें दायज जातलें म्हूण आब्रामाक आनी ताचे संस्थीक केल्ली बासावणी सुमूर्तीक लागून न्हय, पूण भावार्था उद्देशी येतोले प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटूच बासावणी फुंक्यांत दिल्लें देणें जावचे खातीर आनी सगळे संस्थीक मुणगे समोट सांबाळटात तांकांच न्हय, पूण आब्रामा परी भावार्थ दवरतात तांकांय. ती खरीच मेळचे खातीर ती भावार्थाचेर थारायल्या, कित्याक तो आमा सोमेस्तांचो बापूय. अशें बरयलेलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. त्या उतरा प्रमाणें ज्या देवाचेर ताणें भावार्थ दवरलो आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी नात त्यो वस्तू आसोश्यो करता, त्या देवा मुखार आब्राम आमचो बापूय. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणें बोरवंशाक जागो नासलो तेदना पर्यान बोरवंसो दवरून ताणें अशें सत मानलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देखूनच हें ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखून आयलें. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. सर्वेस्परां, तुज्या घरांत रावतात तीं कितलीं भागी. दीस रात तीं तुजी वाखाणणी करतलीं. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora,
मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जाकोब बापूय जुजेचो हो मारयेचो पोती. हिणें क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक जल्म दिलो. क्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जालें, पूण ती एकठांय जियोनचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गर्भेस्त आसा म्हूण गोवन आयलें. तिचो पोती जुजे धर्मीवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबावंक ताका खुशी नासली. देखून तिका गुप्तीन सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना अवचितूच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन करून घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिचे कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पोरजेक तिचे पातकांतली सोडयतलो तो तोच. न्हिदोंतलो उठून देवदूताचे हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ. जुजे, दाविदाचे पुता, मारयेक तुजी पोतीन करून घेवंक भिवू नाका. नियाळाक आदार. लग्न संस्कारा दिसा व्हंकल न्हवरो एकामेकाक मोगान लेखतलीं आनी मरोपर्यान विश्वासी रावतलीं म्हूण पवित्र सोबे हुजीर देवाक भास दितात. नवीनच लग्न जावन थोड्या म्हयन्यांनी पोती आपले पोतिनीक घरा धरून परदेसांत वावराक गेलो. थोड्या म्हयन्यांनी पोतीन गर्भेस्त जाली म्हूण खुशालकायेची खबर पोतीक कळयली. तेन्ना कुसव्यांत आसलेलें भुरगें आपलें न्हय म्हूण सांगून पोतिनीक सोडून दिली. असल्यो घडण्यो आयज पर्यान घडटात. असल्या वेळार आयची वाचपां देवाचो मोग आनी विश्वासीपण आमच्या जिविताचेर उजवाड घालता. देव दाविदाच्या घरांतलो एक सोडवणदार उपजयतलो आनी ताचें राज सदांकाळ तोखतलें म्हूण इस्रायल पोरजेक भासावणी करता. आयचे स्तोत्र देवाचो मोग आनी विश्वासीपण वाखाणटा. अब्रामाच्या भावाटाक लागून देवान ताका खूब राष्ट्रांचो आनी लोकांचो बापूय केलो. शुभ वर्तमानांत दाविदाच्या घरांतल्या जुजेक देवदूता वरवीं मारयेचो पोती जावंक देव वंचून काडटा. आयज पवित्र सभा भागिवंत जुजेची दबाजीक परब समर्पता. भागिवंत जुजे मारये भाशेन अखंड भावाटाचो मनीस. सदांच देवाक खालतो रावून ताची समूर्त पाडली. आडकोळी आनी कश्टां वेळार मारयेक सांगात दिलो. मारयेचो निर्मळ पोती जावन सदांच तिका विश्वासी रावलो. हे ताचे गूण आमचेय कुटुंबांनी जीवन आमचे घराबे पवित्र करूंक तोकोस घेवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. एक बापूय आवय कशी सदांच देवाचेर पातयेवन एकामेकाच्या विश्वासान जिवंक या.